प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 15वा विसवोर, वोड 18 ते 21 पर्यंत. जॉन chapter 15 verses 18 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. संवसार तुमकां जोळता जाल्यार तुमकां जोडचे आदी तो म्हाका जोडला म्हूण जाणो जाय. तुमी संवसाराचे आसल्यार तर संवसार तुमकां आपले म्हूण मानून तुमचो मोग करतो आसलो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय म्हूण आनी हांवें तुमकां संवसारांत वेंचून काडल्या देखून संवसार तुमकां जोडटा. चाकोर आपल्या दोनया परस गोड न्हय, अशें हांवें तुमकां सांगलां त्या उतराचो उगडास दवर. तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. तांणी म्हजें उतर सांबाळ्ळां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. पूण हें सगळें म्हज्या नांवा पासत ती तुमकां करतली, कित्याक म्हाका पाठयला ताची ओळख. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी ह्या 21 वडीर आमी नियाल करुया. जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, पूण हें सगळें म्हज्या नांवा पासत ती तुमकां करतलीं, कित्याक म्हाका पाठयला तांची ताका ओळख ना. आनी जेजू म्हणटा, हें सगळें म्हज्या नांवान पासत ती तुका करतलीं. हें म्हणजे कितें? हें कितें करतलीं भाव भयणीनो? जेजू म्हणटा, आयज तुमी संवसाराचे आसले तर संवसार तुमकां आपले म्हूण मानून तुमचो मोग करतो आसलो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय म्हूण आनी हांवें तुमकां संवसारांतले वेंचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जोळटा. आनी तेजे फुड्यान तो कितें म्हणटा? 20वी वडीन तो म्हणटा, तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितलीं. भाव भयणीनो, जेजू आयज ह्या 21 वरीन म्हणटा, पूण हें सगळें म्हज्या नांवा पासत ती तुमकां करतलीं, कित्याक म्हाका पाठयला तिची ताका ओळख ना. आनी भाव भयणीनो, जेजूक ह्या संवसारांत पाठयल्लो कोणें? आपल्या सर्गीच्या बापान. आनी भाव भयणीनो, सर्गीच्या बापान आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारांत आमच्या तारणा पासत धाडलो. ताणें ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें जेजूक आमचो जागो, आमकां जें फावो जावंक जाय आसलें तें, आमच्या पातकांक लागून, आमचें शिराप, आमचें नाकारपण, आमची लॉज, आमची गरीबकाय, आमची सगळी पिडा रोग जेजून घेतलो. आनी जेजू जेन्ना खुर्सार मेलो, मरच्या आदीं ताणें म्हणलें, बापा सगळें सांबाळ्ळें. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजून आमचे पासत सगळें केलां, पूण फकत एक वस्त ताणें आमचे पासत करूंक ना, जो आमकां दुमाळो येतलो आमी ताच्या नांवा पासत. म्हणटच संवसाराचो लोक आमचेर आड येतलो, संवसाराचो लोक आमचेर जोळटलो, संवसाराचो लोक आमचे वयर दुमाळो करतलो, कित्याक ती आमकां वळखनान. ती सजबतात आमी फकत मनशां म्हणून, पूण आमचे भितर जो जेजू आसा आनी आमी जेजू खरेपणी आमचे भितर जेजू आसा जाल्यार आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता. जो पवित्र आत्मा आमकां सांगता ताजी उतरां आमी सांबाळटा. म्हणटच भाव भयणीनो, संवसाराची रीत आनी जेजूचेर बावर दवरता तांची रीत दुसरी आसता. आनी हें जें सारकें ना म्हणून, म्हणजे आमची रीत पवित्र आत्म्या उदेशी आमी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता म्हणून संवसाराचो लोक आमचेर दुमाळो करता, आमचेर आड येता. आमी संवसाराची आसली जाल्यार आमी संवसाराच्या लोकां भाशेन चिंतिल्लीं आसलीं, पूण आमी संवसाराच्या लोकां भाशेन चिंतिनान, कित्याक आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. तर आयज आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी जी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलादार, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव,
आमी संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता काय ओ आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. आमी क्रिस्तांव म्हणीत आमकां आमच्यान म्हणूंक जाता की आमी सदां इगर्जेक वेता, आमी मिसाक वेता, तीर्थ कोत्ता, मागणी कोत्ता, देवस्पण कोत्ता. पूण खरेपणी आमचें चिंतप, आमची उतरां, आमची देख, आमच्यो कन्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता काय वो आमी संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता. आनी आमी ताजे उपरांत आयतराच्या आमी मिसाक वेता, आमी इगर्जेक वेता, आमी समजता आमी इगर्जेक वेता म्हणून आमी क्रिस्तांव जाल्या म्हणून. भाव भयणीनो, अशें जायना. आमी आमकांच फटयता. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू म्हणटा तुमी खरेपणी म्हजे पाटलावदार जाल्यार संवसार तुमचेर आड येतलो. म्हाका दुमालो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमालो दितली. आनी आयज आमकां विचारया, कोण आमकां दुमाळो दिता? कोण दुमाळो दिना? दुमाळो दिता जाल्यार आमी खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. आमी पवित्र आत्म्याचे आवाज आयकता आनी दुमाळो आमचेर येता जाल्यार आनी आमी खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार आमी सैतानाक आमच्या जिवितान आमंत्रण दिलां आमचे पाड घालपाक. पूण आमी खरेपणी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमच्या मनाची नडसडणी करता जाल्यार आनी दुमाळो येता जाल्यार आमी खरेपणी सुभागी. कित्याक भाव भयणीनो, एक दीस आमचो इनाम इतलो व्हडतो आसतलो. देव आमकां आपलो एक मुकुट दितलो, एक जोयती म्हण मुकुट दितलो आनी त्या दिसा आमी ताका पळयतलीं सासणाच्या सासणाक. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी जे जेजू आयज आमकां ह्या आयच्या शिवर्तमानांत सांगता ताजेर आमी नियाल करुया. ह्या 21 वळेर आमी खेरीत भाशेन नियाल करुया. तो म्हणटा, पूण हें सगळें म्हज्या नांवा पासत ती तुमकां करतली. कोण ती? संवसाराचो लोक जो जेजूक वळखना. आनी भाव भयणीनो, खूब लोक जो इगर्जेक वेता ती तुमकां दुमाळो दितली. कित्याक? ती आजून पासून जेजूक वळखनात. वय मिसाक वेतात, इगर्जेक वेतात, पूण आजून पासून उतराची सोजमणी ना. तर आयज आमी जी देवाच्या उतरान रिगून आसा, आमचे कडेन जो पवित्र आत्मो आसा, आमी मोगान चलया. जो लोक इगर्जेक येता, जो लोक आमी ओन बावार्थी बरोबर आमी जियेता, तांकां आमची देख पळोवनी आनी तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. ना तर भाव भयणीनो, आमी संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलतले हांव, इगर्जेक वेतले हांव, सगळें देवस्पण करतले हांव, पूण आमी आमकांच फटयतले हांव. कित्याक आमी आजून पासून त्या उतरा प्रमाणे चलना म्हणून. तर आयज खेरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर, ह्या जेजूच्या उतराचेर आमी नियाल करुया. आनी आयजतान हें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसडणी करून आमचें चिंतप, आमची उतरां, आमची देख, आमची कन्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे करुया. आनी खरीपणी धुमाळो येतूय जाल्यार, कोण आमचेर आड येतूय जाल्यार आमी आमची चोत्राय जेजूचेर धरून आमी हें जिवीत सारूंक आनी एक दीस एक सासणाचें सूख भोगूंक आमी आयजतान ही सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.